खंयसर तरी सुरवात करपाक जाय आनी गेले 8 दीस जाले आमचे प्रयत्न करता आनी खंयसर तरी सुरवात करपाक जाय आनी ही जर खंयसर तरी सुरवात करतले जाल्यार आमकां ते हे जाय कितें म्हणटा ती कमिटी जाय आनी ती कमिटी जर आमी करीत आमी पूर्ण कमिटी आयज करिना पूण एक 4-5 जाण हेतून करता की आमकां आनी सादारणशे ही एक 25 जाणांची कमिटी आसतली एक 4-5 जाण सुरवात करपा खातीर आमी आयज ती नांवां वाचता आनी आमची नांवां अशीं आसा एक सद्या पयलीं 5 जाण मागीर आमी ते बसोन मागीर सगळे थारायतले ते भुरगे थारायतले सगळे आनी ती पूर्ण कमिटी आहा पळय ती पूर्ण करतली कमिटी करता ती ह्या आमच्या साळगांव मतदारसंघांतल्यान हांव साळगांव मतदारसंघांतल्यान हें करूंक शकता त्यो तांकां मेळच्यो हो म्हणून म्हाजो प्रयत्न आसा म्हाका दिसता तुमच्या बरोबर काम करतना म्हाका खूब मजा येतली आनी डेफिनेटली आमी पयले टायम खुबशे भुरगे जे आसा तांकां पयले टायम मेळटा आमी जेन्ना 2-4 फावटी मेळटले अशेंच मेळटले कसले ना कसले कार्यक्रमाक इव्हेंटाक स्पोर्ट्साक आसूं आनी कित्याक मेळटले डेफिनेटली तुमकां सुद्दां म्हाज्या बरोबर काम करपाक मजा येतली आनी आमी तें काम फुडें व्हरपाक जाय आनी त्या खातीर आमी हो प्रयत्न करीत आसा आमकां प्रयत्न करपाक जाय जेन्ना आमी सगळे मिळून जेन्ना प्रयत्न करतले तेन्ना आमी सक्सेसफूल जातले तितून मागीर म्हाजोय स्वार्थ आसा राजकारणाचो आनी तुमकांय तुमचे कामां कसली तरी आसतली नोकरी आसतली एखाद्याक कोणाक तरी स्वता एंटरप्रेन्योर जावपाचें आसा त्यो कामां आसूं लोना बाबतींत आसूं गाडी घेवच्या बाबतींत आसूं आनी कसलें कितें जें जाता पळय आनी आमी करूंक सोदता पळय हें करतले जर जाल्यार एका हातान ताळी वाजना म्हणटात तर एक ताळी म्हाजी आसतली दुसरी ताळी तुमी दिवची पडटली आनी हे जर तुमी दिली आयज खुबशे हांगासले भुरगे आसतले जे शिकले आसतले थोड्याचे लास्ट इयर जावन आसतले थोडे खूब जाण प्रायव्हेट नोकऱ्यांक वयता आसतले थोडे आपल्या नोकऱ्यांक प्रयत्न करता आसतले तांकां आमी नोकरी दिवपाक जाय तांकां आमी काम करपाक संदी दिवपाक जाय आनी ती आमी ह्या माध्यमांतल्यान दितले अशी म्हाका खात्री आसा पहिले सुवातेर तुम्ही सगळे जाण येयल्या बद्दल हांव तुमचे आभार व्यक्त करता आणि दिलीप भाईन सांगल्याप्रमाणे तुम्ही सगळे जाण आमच्या बरोबर राहून आमचा सपोर्ट करतले आणि आमच्या बरोबर फुडें येतले अशी आशा व्यक्त करता जसे दिलीप भाईन सांगले तेणी त्याच्या मिनिस्टर असताना ह्या सालिगांव मतदारसंघात 550 नोकरी दिल्या गव्हर्नमेंट जॉब्स आणि त्या भायर तेणी आनी 150 लोकांक अशे कंपनीनी आपल्या प्रेशराचेर अशे लायले म्हणजे जावं युनिकेम संडू फार्मास्युटिकल्स किंवा आनी कश्यो हांगा इंडस्ट्रियल इस्टेटी त्याच बरोबर आनीकूय तेणी अशे कोणाक बाकीच्या कोणाक जे गृह आधार आनी कितें स्किम्स आसा त्यो सगळ्यो करून दिल्यो अशें आसतना आतां आम्ही याचा अध्यक्ष हांव त्यांच्या बरोबर काम करता आणि हांव तुमकां विश्वास दिता की आमच्या ह्या ग्रुपांतल्या मनशांक जास्त तर करून तांकां एक पयलो प्रेफरन्स म्हणटा पळय कित्याक कसो जॉबाक आसूं आनी कसले इवन कितें बिजनेस करून करता जावं आसूं कितें हेल्प आसा तांकां जाय ते हांव तुमी म्हाज्या पर्यंत सांगा हांव तेंच्या पर्यंत पावपाचो 110% हांव तेंच्या पर्यंत पावयतलो सगळ्या भुरग्यांक घेवन तुवें आमचे पेट्रोल दिलीप भाईन तुका फूल सपोर्ट आसा सगळ्यांक तूं एकठांय घे आनी युवा शक्ती कितें पळय ती अख्ख्या गोंयांत दाखोवन दी